देव बरो दीस दिवं. हांव विल्फ्रेड डिसोजा कुलशेखर फिरगजेचो. हा तितलो संतोष काळजांत म्हज्या आयच्या दिसा येवन पावतस ह्या पुण शेताक बाळका जेजूच्या. जो टोण देदेस्पोर जावन पिडे शिडेंत वळवळोन कंती बेजारायन बुडोवन हांगासर ह्या पुण शेताक येवन बाळका जेजूची मजत मागल्लो केदींच निराशी जावन फाटीं गेल्लो ना. म्हज्या जिवितांत जायतीं घडितां घडल्यांत आनी बाळका जेजून म्हजेर दाराळ आशिर्वादां ओतल्यांत आनी अशें म्हाका आनी तुमी घेतेल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें म्हणलें पवित्र पुस्तकांतलें उतर म्हज्या जिवितांत खरें जावंक पावलां. आयच्या ह्या वर्त्या दिसा हांव कालतेपणी बाळक जेजू लागीं परतून मागता सर्व भावार्थ भट्टिकांक हांगासर आयिल्ल्यांक येवन आसल्ल्यांक आनी वाटेर आसल्ल्यांक तांच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक भुरग्यांक तशेंच परगांवांत आसलेल्या शिकपा खातीर गेल्ल्या भुरग्यांक आनी वावर करनासच्या भावा भयणींक पिडे वरवीं भलायकी सामान आसतना ह्या कामा वरवीं आज हांगासर येवंक जायनातल्या पासोतो बाळक जेजू सर्वांक बरी भलायकी दिवन दी, तांकां आपोवन गूण करून दी आनी ह्या फेस्ताचे सुभाशयी सर्व कुटुंबांनी बाळका जेजूच्या कुरपेच्या जरी द्वारी वाळोवन दी. देव बरें करूं आनी सर्वांक बरें फेस्त मागता.